प्रितीच्या भाव भयणीनो, थोड्योश्योच कल्पना आयच्या ह्या वाचपा वयर आमी आयज नियाळटां भावार्था उद्देशी संवसारी कुड्डेपण आमी पयसावया, पयस करुया. आमचे कोंकणी भाशेन एक मुन्या दोळे आसोन कुड्डो म्हण. I will modify it a little and I will say दोळे सगल्यांक हाय. All of us have eyes, but eyesight नदर सगल्यांक ना. थोड्या जाणांक कमी आसतली, थोड्या जाणांक बरी आसतली, थोडी जाणां आमी ओकलां लायता, थोडी आमी लायना, थोड्यांक कडेन कांयच दिश्टी पडना, तांकां आमी कुड्डी म्हणटा, कोणाक कांय दिश्टी पडना तांकां. तर आयचो विशय आमकां सांगता की आमी भावार्थाचे नदरेन जियोन कुड्डेपण पयसावंक आपयता. बावडीनो, हांव आतां म्हणटालो ते भाशेन सगल्यांक आमकां देवान दोळे दिल्यात, पूण आमकां भावार्थाची नदर ना. जायते फावट आमी जियेतना आमचें जिवीत, आमचें धोरण, आमचें वे ऑफ गोईंग अबावट ती संवसारी जाता. आनी जेन्ना आमी संवसारी नदरेन व संवसारी धोरण घेवन जियेता, आमी जिवितान सांडटा. कालचें वाचप, म्हाका सुमया सुमया म्हूण तुमी सुर्गींच्या राज्यांत वेचना. पूण जो कोण आपलें घर संवसारी वस्तूंचेर, संवसारी मनशांचेर, संवसारी गिरेस्तकायेचेर बांदिना, त्या मनशाक की खरी भावार्थाची नदर आहा. तर पयलें खासगी जिवितान ही नदर आमी घेवया. कोण सदांच आमकां मेळचो ना, आनी कितें आमचे लागीं पडे आहा तें सदांच आमचे लागीं आसचें ना. एवरीथींग इज पासींग एंड एवरीथींग वील वॅनिश वन डे. हें हेरूय शास्त्रां सांगतात आनी आमचो बायबलूय आमकां सांगता. सगळे नोपयत जातले, एकूच उरतलें, तो म्हटल्यार मोग. आनी ते पासत ही नदर आसूंक गरज, कित्याक जायते फावट आमी एकामेका लागीं झगडटा, दुस्मानकायो आमी सांबाळटा, एकामेकाक भोगसूंक आमी तयार आसना. आमी फकत सुमया सुमया म्हणटा, मिसाक येता, नोवेनां कोत्ता, आमी सगलें कोत्ता. पूण प्रॅक्टिकली आमच्या जिवितान हांव दुसऱ्याक भोगसूंक तयार ना. हांव दुसऱ्याशी वचून ताची खबर घेवंक हांव तयार ना. म्हाका जाय सगल्यांनी म्हजेशी येयल्लीं. सो असले कुड्डेपणान खासगी जिवितान आमी जियेता. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आमी जाणा ताचे एका टायमार जिवितान तोवूय हेच भाशेन आसलो. ही वॉज प्रावड, ही वॉज विलींग टू पूट अदर्स डावन. आपूण व्हडलो उरलोले ल्हान, आपूण हुशार गिन्यानान आख्खो संवसार आपूण जिखतलो. असले कुड्डेपणान एका टायमार तो जियेलो आनी जायतीं पावलांय ताणें मारलीं. पूण मागीर लेटर ऑन ही रियलायज्ड हें कित्याकूच उपकारो ना. आख्खो संवसार जोडल्यार आनी तुजो आत्मो इबाडल्यार. दुसरें कुड्डेपण आमचे भावार्थाचे जिवितान. आमी भावार्थाचें जिवीत जियेतना आमी संवसाराची न्हंय म्हूण जेजून शिसां खातीर मागणें केलां, थंय उगडास केला, बापा ती संवसाराची न्हंय देखून तांची चाल संवसाराची जावं नये. कितें आमचे समारंभ, आमचे क्रिस्तांवांचे समारंभ, आमचीं काजारां, आमचे रोस काडप, आमची फंक्शनां, आमचे बावतिज्म, आमचे क्रिज्म, आमची फेस्तां, ऑल नाव हे बिकम, ताका म्हणटा आमी वर्ल्डली एंड कमर्शलायज्ड. कितलो आमी
देस्पेस कोत्ता गोरजे भायर आमचे काजारांक, आमचे फंक्शनांक, आमचे बावतिजमांक आमी जाणा ते सारकें ना म्हूण तरी पूण आमी कुड्डेपणान जियेता. कित्याक केलें काय जाल्यार तेणें केलें म्हण हेणें केलें न्हू, हेणें केलां म्हूण हांव कोत्ता, मांयक पांयक रिणान घालून तांचे लागीं जायना तरी आसतना आमी कोत्ता. कितलो लोक उपाशी मोत्ता, काजाराच्या माटवान गेल्यार कितलें जेवण आमी पिड्ड्यार कोत्ता. बावतिज्म, क्रिज्म, मागीर काजार जावन हा संस्कार, दे आर नॉट टू बी, ताका म्हणटा आमी वायोलेटेड हे भाशेन करूंक फावना की सकाळीं आमी मीस केलें, सांजे म्हणल्यार सगलें विसरलीं, इतलें नियाळ केलें 9 दीस, मागीर कांय ना, तशें जावंक जायना. आमी भावार्थाची मनशां, आमी आचार मानून जियेना, आमी आचार मानूंक फावना. आमी शिकलोलीं मनशां, आमी कितलीं शिकता, पूण जायते फावट आमकां ही नदर ना. दोळे आहात आमकां पूण नदर ना. आनी ते पासत ती कोंकणी भाशेन एक उण्ण्या ओरयता म्हूण कोण गेलो, गायंदोड गेलो चिड्डोन मेलो म्हूण तसल्यो ओराय. आयज तूं कोत्ता म्हूण हांव कोत्ता पयशांचो विद्वास, पयशांचो शो. आनी निमणें बावडीनो हे नवें आयज हे एक्सपोजिशनाचो दीस आमी पाळटना थोड्यो वस्तू आमी मोतीन दवरया. एक, म्हजो आनी तुजो टायम सदांच आसचो ना. आमकां देव सेंड्स अस इन अ पर्टिक्युलर टायम. इन दॅट पर्टिक्युलर टायम वॉट आय हॅव टू डू, हांवें शुभ वर्तमान परगटूंक जाय. जावं संस्कारा वेळार, जावं खासगी जिवितान, जावं समाजांत देवान म्हाका धाडला विथ अ पर्पज. सो लेट अस हॅव दीस आय सायट ओत्मीक वाटेन की हांव सदांच आसचो ना. आनी बागयोन फ्रांसीस शावेरान तेंच ताणें केलें. आपूण सदां आसचो ना म्हूण जाणा जावन ताणें टायम नाका जाल्ले वस्तूंनी पिड्ड्यार करूंक ना. ताणें सोगलें आपलें जिवीत, एक एक मिनट, एक एक ताका म्हणटा देवान दिल्लें देणें ताणें ओत्मीक वाटेन, ताका म्हणटा आमी विशाळ नोदरेन तो जियेलो आनी कितले ओतमे ताणें साल्वार केले. तरी चिंतना आमी मोतीन दवरया आनी आमी घरा वयताना एक नवी नदर जेजू म्हाका दी म्हूण ह्या मिसांत आमी खतखत्यान मागुया.